ऑपोजिशनाचे जे अलायन्स जावपाचें आसलें तितूंतल्यान RG पार्टी भायर सरल्या. आतां अलायन्स हे काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी मदीं जातले. काल आमकां काँग्रेसीचे सिनियर वायस प्रेसिडेंट MK शेख मेळ्ळे, ताणें कन्फर्म केलें की रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी काँग्रेसीन दिल्लें प्रपोजल मान्य ना आनी ते अलायन्सांतल्यान भायर रावता म्हणून. आनी ताणें फुडें सांगलें की काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाचे अलायन्स फुडें वयतले म्हणून. इतलें काल पर्यंत जालें, पूण सकाळीं काँग्रेसीन आपलें लास्ट फायनल लिस्ट कॅन्डिडेटांचें डिक्लेअर केलां. तितून खोर्ले तेंच्यांनी ग्लेन काब्रालाक आपलो कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केला आनी मोर्जी प्रियंका दाबोळकर म्हणून ह्यो 2 कॅन्डिडेट म्हणजे कॅन्डिडेट लिस्टांतून हे 2 कॉन्स्टिट्युएन्सींतले 2 कॅन्डिडेट. पण तेजे कालचे जर स्टेट इलेक्शन कमिशनाचें नॉमिनेशन फायल केल्ल्याचें लिस्ट पळयलें जाल्यार ह्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन गोवा फॉरवर्डान म्हणजे खोर्ले कृष्णा परबाचें नांव नॉमिनेशन फायल केलां आनी मोर्जे शिल्पा मामल म्हणजे ह्या दोनी अलायन्सान आसतल्यो ज्यो फुडें अलायन्सान ज्यो आसतल्यो त्या दोनी पार्टीचे कॅन्डिडेट ह्या दोनी कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आहा. आमी तेंचे लिडरा कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना कळ्ळें फक्त ह्या 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंय फ्रेंडली फायट जावपाची आहा. काँग्रेसीची आमी फाटली अलायन्सां पयलीं गोवा फॉरवर्डा बरोबर जाल्ली अलायन्सां पयलीं तितून कांय कॉन्स्टिट्युएन्सी अश्यो आसताल्यो. तीच परिस्थिती आयज ZP इलेक्शनाकूय आहा. तेचें एक्झॅक्टली एक कारण कितें अशें करपा फाटल्यान हे 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी ZP कॉन्स्टिट्युएन्सीनी फ्रेंडली फायट कित्याक करची पडटा हेजेर आयज खंय गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस हांची दोगांची जॉयंट अलायन्स डिक्लेअर करपा आनी ह्यो सगळ्यो गजाली क्लॅरिफाय करपाक प्रेस कॉन्फरन्स जावपाची आहा. ओमकार फळारी वांगडा लौकीक चिलकार, प्रुडंटा खातीर.